नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आचार्य विद्यानंदजी महाराज हांच्या जन्मशती महोत्सवाक केली सुरवात. धर्मचक्रवर्ती उपाधी दिवन प्रधानमंत्र्यांक केले भोवमानीत. अस्तंत बंगालच्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणात आता मेरेन 4 जाणांक अटक. भाजपान राज्य सरकाराक धरले धारेर. येरादारी संचालनालय आणि कदंबा येरादारी महामंडळान म्हजी बस 2025 हे ॲप लायले चालीक. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी इंधन सवलतीचे जाले वितरण. सरकारच्या घुवी वक्ता विरोधी मोहिमेत लोकप्रतिनिधींनी फुडाकार घेवचो. मुखेलमंत्र्यांनी मारलो उलो. नशामुक्त गोय मोहिमेक सुरवात. आणि बायलांची 5 खेळांची आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट खेळामाळ आयज सावन ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम हांगा सुरू. पयलो खेळ जाता भारत आणि इंग्लंडा मजगती. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आचार्य विद्यानंदजी महाराज हांच्या जन्मशती महोत्सवाचो शुभारंभ केलो. नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात जाल्ले हे कार्यावळीत व्हडा संख्येन लोक वांटेकार जाले. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या निमतान टपाल तिकेट, स्मारक नाणे आणि आचार्यजी महाराज हांच्या जिविताचेर आधारित आशिल्ले पुस्तकाचे विमोचन केले. ह्या वेळार आयोजित एका प्रदर्शनाचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले. महोत्सवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका धर्मचक्रवर्ती ही उपाधी दिवन भोवमानीत केले. लोककल्याण, विश्वशांती, पर्यावरण संरक्षणा सयत वेगवेगळ्या मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां ही उपाधी दिल्या. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले की आपूण स्वताक ही उपाधी दिवपाक योग्य समजना, मात संत जे कितें आमकां दितात ताचो प्रसाद म्हणून आमी स्वीकार करचो हे आमचे संस्कार आसात. ताका लागून आपूण हो भोवमान प्रसाद समजून स्वीकारता आणि माँ भारतीच्या चरणात समर्पित करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता. लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है. और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं. भारत देश संवसारांतली सगळ्यात प्राचीन सभ्यता आसा. आमचे स्त्रोत ऋषीमुनी, संत आणि आचार्य आसात. आचार्य विद्यानंदजी हे भारताच्या ह्याच परंपरेचे आधुनिक प्रकाश स्तंभ आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार उलयतना सांगले. सही पहचान दिखाई. जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी. मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण तक उनका हर प्रयास आत्म कल्याण से लेकर लोक मंगल तक जुड़ा रहा. अस्तंत बंगालची राजधानी कोलकाता हांगा कायदो महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या सामुहिक बलात्कार प्रकरणात पुलिसांनी आनीक एकल्याक अटक केल्या. कायदो महाविद्यालयाचो गार्ड पिनाकी बॅनर्जी हाका पुलिसांनी अटक केली. ह्या प्रकरणात अटक जाल्लो हो 3रो व्यक्ती आसा. मुखेल आरोपी सयत आनी 3 जाणांक पुलिसांनी आधीच अटक केल्ली. पश्चिम बंगालचे मुखेलमंत्री एक बायल मनीस आसून लेगीत बायलां आड जावपी गुन्हे राज्यात वाडल्यात. शैक्षणिक संस्थांनी अशा प्रकारचे दुष्कर्म जावपाक आडावपाक सरकार अपयशी थारला अशें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार हांणी सांगले. अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर.
and failure of the state administration, that is the home minister of the state, इस स्टेट के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेलियर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो वो जो मेन एक्यूज्ड है वो भी, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये भी, इसके साथ तो फोटोज भी है बहुत सारे नेताओं के, सभी टीएमसी से रिलेटेड है। कब आप फोटो कैसे डिलीट करेंगे? सोशल मीडिया में फोटो है, आप डिलीट नहीं कर सकते। अभिषेक बनर्जी के साथ फोटो है जो दर्शाता है कि दे आर एसोसिएटेड विद टीएमसी। तो टीएमसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में ऐसे नेक्सस बन चुका है, ऐसी चीजें हो रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी कोलकाता हांगा जाल्ल्या दुष्कर्माविशीं उलयतना सांगले की अस्तंत बंगालात सुरक्षा व्यवस्थेची परिस्थिती सामकी इबाडिल्ली आसा। तुष्टीकरणाच्या राजकारणाक लागून ही स्थिती आनीक खराब जाल्या। हे राजकारण बंगाला खातीर दुर्भाग्यपूर्ण आणि कलंक आसा अशें तांणी म्हळां। और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है, उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। भारतीय जनता पक्षान कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणात अस्तंत बंगाल सरकाराचेर खर टीका केल्या। ह्या घडणुकेक लागून मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हिणे माफी मागची आणि पदाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी भाजपान केल्या। भाजपाचे म्हणयारे संबित पात्रा हांणी पत्रकार परिशदेत उलयतना सांगला की राज्यात बायल मुखेलमंत्री आसा तरी लेगीत बायलां खातीर बंगाल असुरक्षीत कित्याक आसा असो प्रश्न तांणी उपस्थित केलो। 25 जून के दिन कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? आयज बिहारात जावपी नगरपालिका संस्थांच्या वेंचणुकांनी आणि पोट वेंचणुकांनी मोबायल ॲप्लिकेशनाचो वापर करून ई-वोटिंग सुविधा चालीक लावपी बिहार हे देशातले पहिले राज्य थारला। नगरपंचायत आणि हेर 36 वेगवेगळ्या नगरपालिका संस्थांनी मतदान जाले। सकाळी 6 वरांचेर सुरू जाल्ले मतदान सांजे 5 सोंपला। ई-वोटिंगा खातीर मतदारांक घरांतल्यान दनपारा 1 वरां मेरेन मतदान करपाक मेळिल्ले। राज्य वेंचणूक आयुक्त दीपक प्रसाद हांणी हो इतिहासीक दीस आशिल्ल्याचें म्हळां। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक,
होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। येरादारी संचालनालय आणि कदंब येरादारी महामंडळान म्हजी बस 2025 हे ॲप चालीक लायले। तशेंच दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यांतल्या लावार्थ्यांक इंधन सवलतीचे वाटप केला। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। उपस्थितांक मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी येरादारी वाठारांत आर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाचो वापर करून अधिक पारदर्शकताय हाडपाचो सरकार यत्न करता अशें सांगलें। तशेंच बस धनियांक फायदो जावचो हाचेर लेगीत सरकार काम करता अशें तांणी म्हळां। तो बदल करतलो तेका रेग्युलर ट्रान्सपोर्ट मेळपाक लागल्या कारणान जेणे करून आमकां एक्सिडंट कमी जावपाक जाय। काल आमचे कडेन ह्युमन रिसोर्सेस स्टाफ वाळपयचे म्हणजे साखळेच्यान वाळपय वयता आसतना एका 4 व्हिलरान तेका एक्सिडंट केलो आनी ते एक्सपायर्ड जाले। म्हणजे लेडीजांक आमी प्रायवेट सेक्टर आनी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या दोगांक तर आमी कन्सेशनूय दिवपाचें आसा। आमी विचार करता ते पयशे तेय लोक तुमच्या बरोबर येतले। तुमकां टिकेटीक कशें करप हाचोय आमी विचार करता। लेडीज जी प्रायवेट सेक्टरांत काम करता म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टरांत तांकां 50% कन्सेशन आमी सगळ्या बसींचेर दितले, सगळ्या बसींचेर दर सकाळ। म्हणजे आमी ताका म्हणटा की बायलां चडल्यो मनशां ही चड प्रायवेट सेक्टरांत कामाक वचपाक जाय। तुमकां रिफंड कशें दिवपाचें हाचो आमी विचार करता। तुमकां लॉस खंयच्याच बाबतींत आमी करचे ना, बट चड पेशंट म्हणून म्हणटा हांवें आज आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत प्रत्येकान आपलो फॉर्म तो म्हाजी बस येवपी हो भरून दियात। कामगारांचें म्हणल्यार सगळ्यात फाटले फावटी जातलो फक्त 50 जाणांकूच फायदो मेळ्ळो, तसो आतां 50 जाणांक मेळपाक नाका, आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय गोंयभर। कदंब महामंडळाक बरो फायदो जावचो तेच बरोबर थळावे खासगी बस धन्यांक लेगीत बरो धंदो चलोवपाक सहकार्य मेळचे हाचे खातीर सरकार वावुरता अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी ह्या वेळार सांगलें। कदंब ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन हाच्यो बस्यो चड करून इलेक्ट्रिकल बसी जे लोक प्रिफर करता व्यवस्थितपणे थोडे रुटान आमकां चल्लेलो जाय, पूण आमचो हेतूचे लोकल जे बस ऑपरेटर आहा पयलींसून ते वेवसायान आसात तांकां काबार करपाचे आनी आज तरी तुमी मानून घेवपाक जाय ते स्पश्ट जाता। सबसिडी 3 रुपी पर किलोमीटर आसा आनी तेच भाशेन इन्शुरन्स आपली 30,000 नाजाल्यार 50% इन्शुरन्स आसा। नवी बस घेवपाक रिप्लेसमेंटाक 10 लाख रुपया मेळटा, जे आमी म्हणटा खूब जुन्यो गाडयो आसा आनी आतां कायदो येयला 15 वर्सां जाले काय बस्यो चेंज करपाक जाय। तर तुमी नवीन हाडपाक प्रयत्न करपाचे, तेन्ना एक सिग्नल वयतले। गोंय म्हणल्यार एक बरें उदाहरण आख्या देशांत प्रायवेटवाले तशेंच सरकार व सरकाराचे महामंडळ KTC कशे बरे भशेच्यो बस्यो चलयता। हे सगळें करतलो जाल्यार आमी टेक्नॉलॉजी यूज करपाक जाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नशामुक्त भारत या मोहिमे प्रमाण गोंयांत लेगीत नशामुक्त गोंय ही मोहीम सुरू केल्या। गोंयांतल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी हातूंत वांटो घेवन आपल्या भागांतल्या व्यसनाधीन लोकांक व्यसन मुक्त करपा खातीर फुडाकार घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला। सोरो, तंबाखू, घुळी वखदां ही जरी व्यसनां आसली तरी ते एक मानसीक दुयेंस जावन आसा आनी तातूंतल्यान मुक्ती मेळोवपा खातीर सरकारान चलयल्ल्या मोहिमेंत सगळ्यांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी सांखळे आयोजीत केल्ल्या नशामुक्त गोंय ह्या मोहिमेच्या उक्तावणा वेळार केलें। प्रतिनिधी आसा, लोकांक बरें कितें आनी वायट कितें पयलीं आमकां कळपाक जाय। आमी जेन्ना शिकतले बरें कितें आनी वायट कितें पयलीं तेन्ना तेजी मॅसेज आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतले। ताका कशा पद्दतीन दोतोरान आत्तां सांगलें ती हॅबीट न्ही, तो एक प्रकारचें दुयेंस। आमी जाका संवय म्हणटाले पळय ती संवय न्हू, तें एक प्रकारचें दुयेंस आसा।
आनी त्या दुयेंसाक जर आमी ट्रिटमेंट करिना जाल्यार तें दुयेंस सारकें जावचें ना कोंकणींतल्यान निव्वळ सांगत जाल्यार आनी तें दुयेंस जर सारकें जावपाक जाय आसत जाल्यार आमी प्रसाद घेतलो दोरो बांदलो आनी बाबा कडेन गेले म्हटल्यारय सारकें जावचें ना तें दुयेंस सारकें जावपाक ताका वखदां दिवची पडटा आनी ती वखदां दिवपाक आमच्या मदीं आमचो स्पेशलिस्ट दोतोर डॉक्टर धुमे आहा जो सातत्यान आजिलो हॉस्पिटलान हाजी ओपीडी आसता आनी डेली ओपीडी ऑलमोस्ट डेली ओपीडी तो तेच पेशंट पळयता. ही कार्यावळ नर्सिंग इन्स्टिट्यूट महाविद्यालयात आयोजित जाली. ह्या व्यसनमुक्ती केंद्राचे मुखेली डॉक्टर राजेंद्र तुमी हांणी ह्या वेळार उपस्थितांक मार्गदर्शन केले. तरणाट्यांक शेती कडेन वळोवपा खातीर तशेंच शाश्वत पद्दतीन प्रोत्साहन दिवपा खातीर स्वामी विवेकानंद विद्या प्रसारक मंडळ महाविद्यालय बोरये हांगा अंतर्गत कृषी महोत्सव 2025 चे आयोजन जाले. 2 दिसांच्या ह्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार विजय सरदेसाय, गोय राज्य जैव विविधताय मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमुकादम, ग्रीन आर्मीचे अध्यक्ष मनोज गावकार, पद्मश्री संजय पाटील तशेंच बोरी ग्रामपंचायतीचे पंचायत वांगडी, महाविद्यालयाचे व्यवस्थापक मंडळ आणि हेर शेती विषयक. ह्या वेळार उलयतना शेती तज्ञ आणि पद्मश्री संजय पाटील हांणी उपस्थितांक भात शेती विशीं उपयुक्त अशी माहिती दिली. शेतकऱ्यांनी परवडता, खाणाऱ्यांनी परवडता आणि सरकारांनी परवडता अशा प्रकारची जी नैसर्गिक शेती आसा तिचेर आमी गेले अनेक वर्षे प्रयोग केले आणि त्या प्रयोगाचे परिणिती अशी आसा की केंद्र सरकारान सुद्धा हे मान्य केल्ले आसा आणि त्यांनी संपूर्ण भारतभर नैसर्गिक शेतीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आपल्या बजेटात सुद्धा त्याचो आस्पाव केल्लो आसा आणि त्याच्या काही वर्सां संपूर्ण भारतभर 75 लाख हेक्टर जमीन त्यांनी नैसर्गिक शेतीत कन्वर्ट करपाची गोंय आमच्या केंद्र सरकारची मोख आसा आणि ती म्हाका दिसता शेतकऱ्यांनी जर मनां घेतल्या आसत प्रत्यक्ष घेतल्या आसत जाल्यार ही गोंयाकूय एक अशा प्रकारची आमी शेती पद्दती उबी करूं शकता. गोय राज्य जैव विविधताय मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमुकादम हांणी शेती वाठारात नवीन तंत्रज्ञानात जावपी बदलांविशीं ह्या वेळार माहिती दिली. 1200 शेतकऱ्यांक लागीं करून तांचो एक क्लस्टर करून पॅडी क्लस्टर तो सबमीट केलो. तर अशें सगळें काम करतना एग्रीकल्चराचे ऑफिसर किंवा आमचे देसाय सर झेडेओ आनी हांगा रामकृष्ण गावडे आमचे भितर आसा. हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदतां हेच्या मल्लाचें सगळें काम केलां ताची ट्रेनिंग तांणी भुरग्यांक दिला आणि जवळ 15-20 वर्सां पयलीं म्हाका याद जाता हांव जेन्ना फर्स्ट टायम गावडे सराक मेळ्ळो ग्रीन पोलिंग बूथ करपाक हांव ग्रीन नोडल ऑफिसर आशिल्लो इलेक्शनाचो तेन्ना तांणी जवळ जवळ 50 पेक्षा चड ग्रीन बूथ केले गोंयभर आनी म्हाका सांगपाक आनी खोशी जाता की ही आयडिया पळोवन सगळ्यांचो एवॉर्ड विनींग मल्लांचो पोलिंग बूथ आशिल्लो तो बोरी आसतलो तुमकां खबर नासतलें आनी थंय एक वेगळोच म्हणजे नांव म्हणजे म्हाका तो परत केन्नाच कळना पूण ताणें इतलें सुंदर काम केलें तो तुमच्या गांवांनूच आसा. तुमी म्हाका म्हाजी विनंती आसा ताका तुमी सोडून काडटा. फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार तशेंच एक समर्पित शेतकार म्हण विजय सरदेसाय हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. जितें दवरूंक जाय कशें दवरूं येता तातूंत ज्ञान आशिल्ले खूब लोक बसले आनी खूब लोक उलयले पूण एग्रीकल्चराक जर आमी आमचे कॉमर्सा कडेन लिंक करना जाल्यार एग्रीकल्चर तें जितें उरूंकूच शकना. केदी व्हडली हेरिटेज आसूं केदी व्हडले आमकां आमचे कल्चर संस्कृती सगळी बरी आहा. वी हॅव टू सी दॅट एग्रीकल्चर बिकम्स वर्थवायल. तें जर फायदो जायना शेतकऱ्यांक जाल्यार शेतकरी एग्रीकल्चर कित्याक करतलो हो प्रश्न. आमचे जे मनीसपण आयले हें कोणे तरी जेवण दिलें म्हणून जालें. सो ह्युमन सिव्हिलायझेशनाचो फावंडर जर कोण म्हणटा जाल्यार तो फार्मर. इतलें ताका इम्पॉर्टन्स आमचे समाजान मेळपाची गरज आसा. जाणटे शेतकरी नवी टॅक्नॉलॉजी और नवी कितें आयडिया एक्सेप्ट करपाक फाटीं फुटयता. सो तरणाटो तो येवंक शकता. तरणाटो एक कटींग एज टॅक्नॉलॉजी एक्सेप्ट करूंक शकता. प्रेसिजन फार्मिंग म्हणजे आतां नवें जालां. ऑर्गेनीक फार्मिंग केलें जाल्यार तें सेफ आनी सेफ आसतकर कॅन्सर जावचो ना. हेंच जर आमी तकलेन घालें आनी हेंच जर सिक्किमान केलां तें आमी करूंक पावले जाल्यार आमी खूब फुडें पावूंक शकता. ह्या महोत्सवात खत उत्पादन, पर्यावरण पूरक खत,
आधुनिक शेती साधना आणि कृषी पर्यटन मॉडेल्स प्रदर्शित करून तरणाट्यांचे शेतीकडेन लक्ष वळोवपाचो यत्न जालो। हे खातीर शेती तज्ञांनी वेगवेगळ्यो कार्यशाळा आयोजित केल्यात। 2 दीस चलपी हो महोत्सव अधिक प्रभावी करपा खातीर ग्रीन आर्मी तशेंच गोय राज्य कृषी विभागान सहकार्य केला। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 39व्या गोय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या बसकेत वांटो घेतलो। ह्या बसकेत 180 कोटी रुपयांच्या 7 प्रकल्पांक मान्यताय दितना लोटले क्रिकेट अकादमी स्थापन करपा खातीर मान्यताय दिल्या। तशेंच गुरुकुल हॉटेल्स प्रकल्प मेळून 7 प्रकल्पांक 1508 नोकऱ्यांच्यो संधी मेळपाची आस्त आसा। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ले हे बसकेत उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो, गोय उद्देग उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ते 9 जुलै मजगती 5 देशांच्या भोंवडेर आसतले। हातूंत घाना, त्रिनिदाद टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि नामिबिया ह्या देशांचो आस्पाव जाता। ह्या भोंवडेर लॅटिन अमेरिका देशांबरोबरचे आपले संबंध खातीर यत्न करतलो। 5 ते 8 जुलै मेरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राझील भोंवडेर आसतले। 2 ते 3 जुलै मजगती घाना देशाच्या भोंवडेर वतले। 3 दशकां उपरांत ही भारतीय प्रधानमंत्र्यांची पहिलीच घाना भोंवडी आसतली। ह्या वेळार घानाच्या राष्ट्रपतींबरोबर द्विपक्षीय भागीदारीचेर नियाळ बसका जातली। आपल्या 3 ते 4 जुलै मजगती त्रिनिदाद भोंवडेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थंयचे राष्ट्रपती क्रिस्टीन कार्ला कांगालू हांची भेट घेतले। उपरांत 4 ते 5 जुलै मजगती प्रधानमंत्री अर्जेंटिना भोंवडेर आसतले। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। जगन्नाथ पुरी यात्रेच्या आयज दुसरे दिसा भगवान जगन्नाथ आणि तांच्या भावंडा सयत तांचे रथ गुंडीच्या देवळाचे दिकेन वचपाक सुरवात जाल्या। भगवान बालभद्राच्या रथ तलाध्वज आणि देवी सुभद्राचे दर्पदालन हे रथ गुंडीच्या देवळा सामकार आणि भगवानाचो नंदीघोष रथ ग्रँड रोडावेल्यान गुंडीच्या देवळाच्या वाठारांत पावला।
हे रथ ओडपाक लाखांनी भाविक पुरीत पावल्यात. थळावे प्रशासन कसल्याच तरेच्यो आडमेळी येवच्यो न्हय म्हण वावुरता अशें पुलीस अधिकारी सुधांशु सारंगी हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगले. With the blessings of Lord Jagannath and his supreme will, everything will go smooth today. Yeah, absolutely smooth security. There's no problem. ब्राझील हांगा 6 ते 7 जुलय मेरेन जावपी ब्रिक्स शिखर परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जातले. ह्या संमेलनात 6 मुखेल विशयांचेर चर्चा जातली. वैश्वीक शासन हे ह्या वर्साच्या ब्रिक्स परिशदेचो मुखेल मुद्दो थारतलो अशें भारताचे ब्राझीलाचे राजदूत केनेथ नोब्रेका हांणी सांगला. युद्ध आणि संघर्ष ह्या 2 मुखेल प्रस्तावांचेर ह्या ब्रिक्स संमेलनात निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. We have 6 priorities. The first is reform of global governance, which is a founding platform of BRICS, as you know. The second is climate change financing. The third is global regulation of artificial intelligence. The fourth is global health, achieving a growing partnership in terms of global health. The fifth is economic and financial integration among BRICS countries. And the last one is what we call BRICS institutional reform. We are looking for ways of bringing the parts together through dialogue, not through threats. That's the main point. We think that it's better to have an incremental progress than a hasty progress. बायलांची 5 खेळांची आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट खेळामाळ आयज सावन ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम हांगा सुरू जाता. भारतीय वेळे प्रमाण सांजे आता 7 वरांचेर सुरू जावपी ह्या खेळात इंग्लंडाचो सामनो भारता बरोबर जातलो. डिसेंबर 2023 वर्सा उपरांत पयलेच खेपे भारत आणि इंग्लंड T20 खेळात एकमेकांबरोबर खेळटले. ही 5 खेळांची माळ येता त्या 2026 बायलांच्या संवसारीक करंड सर्तीच्या तयारेची सुरवात थारतली. संवसारीक करंड सर्त 12 जून 2026 ह्या दिसा इंग्लंड हांगा जातली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.7 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आचार्य विद्यानंदजी महाराज हांच्या जन्मशती महोत्सवाक केली सुरवात. धर्मचक्रवर्ती उपाधी दिवन प्रधानमंत्र्यांक केले भोवमानीत. अस्तंत बंगालाच्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आता मेरेन 4 जाणांक अटक. भाजपान राज्य सरकाराक धरले धारेर. येरादारी संचालनालय आणि कदंबा येरादारी महामंडळान म्हजी बस 2025 हे ॲप लायले चालीक. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी इंधन सवलतीचे जाले वितरण. सरकाराच्या घुवळी वखदा विरोधी मोहिमेत लोकप्रतिनिधींनी फुडाकार घेवचो. मुखेलमंत्र्यांनी मारलो उलो. नशामुक्त गोय मोहिमेक सुरवात. आणि बायलांची 5 खेळांची आंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट खेळामाळ आयज सावन ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम हांगा सुरू. पयलो खेळ जाता भारत आणि इंग्लंड मजगती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.